आदरणीय आमचे गोयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत यांच्या बरोबर जी मीटिंग जाल्ली आशिल्ली ती कला राखण मंच, ती खरोखरच कलाकारांचो मंच का तो आजी माजी पत्रकारांचो मंच हो एका प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता. एक मनीस जर सोडलो जाल्यार म्हाका दिसता ह्या डेलिगेशन जे आशिल्लें ते पत्रकारांचें तें एक डेलिगेशन आशिल्लें अशें म्हाका तरी दिसता. परंतु ज्या कला अकादमीक इफ्फी सारकेली किंवा जे इन्फॉर्मेशन अँड ब्रॉडकास्टिंग ह्या मिनिस्ट्रीतले ऑफिशियल्स टेक्निकल टीम जे वेळाचेर कला अकादमीक विजीट करता आनी कला अकादमी सगळ्या आंगांनी परिपक्व आसा, खास करून ताचो साऊंड बाकी सगळ्यो ज्यो आसात. आनी ज्या वेळाचेर आदरणीय गोयचे मुख्यमंत्री आदले मनोहरभाई पर्रीकर ज्या वेळाचेर हे इफ्फी हाडपा खातीर 2004 जो प्रयत्न केल्लो आशिल्लो तो आज पर्यंत सुद्धा इफ्फीचे कार्यक्रम ह्याच कला अकादमीन जातात. हालींच ज्या वेळाचेर कला अकादमी जेन्ना ह्या टेक्निकल ऑफिशियल्सांनी जेन्ना भेट दिल्ली आशिल्ली तेंच्यांनी एक कला अकादमी शिवाय भाष्य आपले तांच्यांनी केल्ले आसात. म्हाका दिसता हेच एक उत्तर ह्या सगळ्या मंचा खातीर खूप 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 म्हाका दिसता पुरो जाल्लें आसा. दुसरी गोष्ट ते मागतात जे सरकारी अधिकाऱ्या शिवाय ही कमिटी आसची. खरें म्हणल्यार ह्या कमिटीक कितें सांगपाचें आसात किंवा तांकां कितें जाय हेच म्हाका दिसता घडये समजलें ना. आनी म्हणूनच सरकारी अधिकारी जर त्या कमिटीन जर ना जाल्यार म्हाका दिसता ऑथेंटीक रिपोर्ट आसपाक शकतलो काय कितें, कोणाक रिस्पॉन्सिबिलिटी धरतलो होय विशय आसा. आनी म्हणून हांव इतलेंच म्हणटलो ज्या कला अकादमीचो मंत्री चेअरमॅन हे नात्यान आनी आर्ट अँड कल्चराचो मंत्री हे नात्यान म्हज्या कला अकादमी विशीं ज्या कलाकारांनी ज्यो आमकां सूचना केल्ल्यो आशिल्ल्यो त्यो गेले कित्येक म्हयने पयलीं हे जे आतां जागे जाल्ले आसात. पूण परंतु डेफिनेटली म्हजे कला अकादमी विशीं जें म्हजें मत हांवें सुरवाती पासून प्रकट केल्लें आशिल्लें तें अजुनूय तें मत आसा. जात तितली बरे तरेची कला अकादमी दिवपाचो आमचो सातत्यान प्रयत्न आशिल्लो, प्रयत्न आसा आनी मुखारू प्रयत्न आसतलो. हांव इतलेंच गोंयच्या सगळ्या कलाकारांक रसीक जनांक म्हजें इतलेंच मागणें आसा की जो हो विशय जो आज उपरासलेलो आसा किंवा उपस्थित मुद्दामून केल्लो आसा ताका वारंवार म्हणिल्लें आसा, म्हाकाय परत तांकां उत्तर दिवपाचें ना. शेवट आमचो उद्देश एक आसा कला अकादमीचे पावित्र्यता राखप. तें पावित्र्यता राखलें काय कोणी राखलें काय खंयच्या मनशान हेचो पावित्र्याचो भंग केल्लो आसा हें संपूर्ण पत्रकारितेंतल्या माध्यमांतल्यान आनी व्हिडिओतल्या माध्यमांतल्यान आज जगा मुखार आयिल्लें आसा. ह्या लोकांचे कितले आमी आयकून घेवप आनी ते इम्प्लिमेंट करप हे नंतर आमचे अधिकारी, आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री आनी ह्या सगळ्या भितर बैठक जाल्या नंतरूच आमी निर्णय घेतले अशी ह्या वेळाचेर हांव तुमकां म्हणटलो. पण परत एकदा हांव गोंयच्या कलाकारांक ज्या कलाकारां बरोबर खास करून हांव तियात्रिस्टावाल्यांचे उलयतां, अ गट ब गट स्पर्धेक जे तियात्र कॉम्पिटिशनाक पार्ट घेता तांचे 100% सगळ्या कलाकारांचे ऑफिशियल आमी ऑन रेकॉर्डाचेर आसात की कला अकादमी बरे तरेन आज आमकां सेवेक तुमी दिल्ले बद्दल तांच्यांनी कला अकादमीचे जे जे कोण आसा तांच्यांनी अभिनंदन केल्लें आसा. आनी त्याच प्रमाणे जे जे कलाकारांनी आज पर्यंत ह्या कला अकादमीक आज आपले परफॉर्मन्स सादर केल्ले आसात, जावं तो कॉमेडियन आसूं, जावं तो नाटक आसूं किंवा ज्यांनी संगीत जे काम केल्लें आसा तेंच्यांनी बरे तरेचे कला अकादमीचे आज सध्या परिपक्व आसा अशे तरेचे सुचितूय केल्लें आसा. आनी एकट्याक कोणाकूय जर ह्या कला अकादमी विशयी जर हें जर आसा जाल्यार म्हाका दिसता तांणी आपल्या दुसरे कडेन खंयच्या ठिकाण काम करचें, परफॉर्मन्स दाखयचो इतलेंच म्हजें मन आसा. आनी म्हजे कडेन आज पर्यंत कला अकादमीचो हें सगळें सुधारणा जाले नंतर अजून पर्यंत रितसर कोणीनूच तशें एकटो जर सोडलो जाल्यार कोणीन तशें आमचे कडेन कागाळ केले ना. आनी अजुनूय प्रोग्राम सुरू आसात. त्या प्रोग्रामाच्या माध्यमांतल्यान हांव इतलेंच म्हणटलो की ही कला अकादमी आनी हांवेनूच भरपूर कार्यक्रम ह्या कला अकादमीक पळयलेले आसात. एक न्ही, एक 10 मिनटां खातीर न्ही, 2-2 वरां बसून पळयलेले आसात. म्हाकाय अनुभव आसा. हांव एका बारीकसो सादोसो कलाकार आसतलो जे आवाज कितें आहा, लायटींग कितें आहा, पूण डेफिनेटली
लायट साऊंड आनीकूच हितून जर कितें जर आमकां सुदारणा घडोवन जर हाडपाक जर जाय जाल्यार आमचो पयलूच मनाची तयारी आशिल्ली आनी आमीच ते कला अकादमीचे म्हजे कर्मचारी इन्क्लुडींग मी आमी वारंवार PWD ऑफिशियल्साक आमी सांगताले हातून भितर थोडीशी सुदारणा जावपाक जाय. हे जे कितें आज कितें आमचे कडेन ते बावल्यो ज्यो घेवन येयल्या पळय न्ही ते बावल्यो त्यो आमकां हालोवन दाखोवपा म्हणून आमी हालपाना इतलेंच हांव तांकां सगळ्यांक सांगपाक सोदतां. तुम्ही पळयतात GNH.